नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. भारत भेटेर आयिल्ले सायप्रस देशाचे राष्ट्रपती निकोस क्रिस्टोडोलायस हांचे सयत आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रतिनिधी मंडळ स्तरावेली बसका केल्या. उपरांत जोड पत्रकार परिशद घेतली. सायप्रसच्या राष्ट्रपती तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हजेरेन तरेकवार समजिकायेच्या कबलातीचेर लेगीत सयो जाल्यो. ह्या वेळार उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दोनूय देशांमदले संबंध फकत सशक्त नासून फुडाराक अनुकूल अशे आसात आनी लोकतंत्र तशेंच कायद्याचेर निंबून आशिल्ल्या ह्या संबंधांक दोनूय देशांची सकारात्मक मुल्यां जोडून धरता अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगतना सगळ्या देशांची अखंडता आनी एकचाराचो भारत तशेंच सायप्रस देश सन्मान करता अशें मुखार सांगलें. एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं तो साइप्रस इस समय न केवल यूरोपियन यूनियन काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा है बल्कि भारत और पूरे यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट गेटवे के रूप में उभर रहा है. फ्रेंड्स, साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है. पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है. दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है. भारत यूरोपियन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज पणजेंतल्या कला अकादमीत आयोजीत आदिवासी हस्तकला प्रदर्शनाचें उक्तावण केलें. ही कार्यावळ गोंय हस्तकला कापड आनी कातो संचालनालय, गोंयच्या आदिवासी संशोधन संस्थान तशेंच आदिवासी कल्याण संचालनालयाच्या जोड पालवान आयोजीत केल्या. 2 दिसांच्या ह्या प्रदर्शनाच्या उक्तावण सुवाळ्यान मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या सयत आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार तशेंच आदले आमदार चंद्रकांत कवळेकार लेगीत हजर आशिल्ले. कार्यावळींत उलोवप करतना गोंय सरकार राज्याच्या आदिवासी आनी पारंपारीक हस्तकला प्रकारांक उर्बा दितना राज्यांत येवपी दर एक भोवमानेस्तांक सरकारा वतीन कुणबी शाल भेटयता. खाजगी कंपन्यांनी लेगीत हे धोरण आपणावन थळाव्या कारागिरांक उर्बा दिवची असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार मारलो. सांगपाक खूब प्राउड फील जाता किंवा हांगासर नाबार्डच्यो ज्यो उशा रमेश म्हणून आशिल्ल्यो तांच्यांनी फर्स्ट टायम ही साडी जेन्ना स्वता वेअर केली आनी ऑल इंडिया लेवलाचेर प्रमोट केली तेन्ना त्या साडीची कॉस्ट मोर दॅन 4000चेर तेणी फर्स्ट टायम जी आसा पळय न्ही ही मार्केटांत लोकांनी विकत घेतली आनी ताज्या उपरांत ऑल इंडिया लेवलाच्या मार्केटांत कुणबी साडीक किंमत आयली म्हणपाक काय हरकत ना. आज खूब मोठ्या प्रमाणात हे प्रॉडक्ट आमी ऑल इंडिया लेवलाचेर दिवपाक लागल्या. कुणबी शाल प्रमोट करता आसतना हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टरा पासून जो गेस्ट गोंयांत येता ताका सरकारान कुणबी शॉल प्रमोट करपाक सुरवात केलो. हांव प्रायवेट इंडस्ट्री कडेन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी फोंडे म्हालांतल्या नागेश देवस्थानांत आयोजीत संस्कार भारतीच्या गोंय प्रदेश हांणी घडोवन हाडिल्ल्या पश्चिम विभागीय प्रशिक्षण वर्गाचें उक्तावण केलें. आयज सावन 24 मे मेरेन चलपी ह्या शिबिराच्या उक्तावण सुवाळ्यान उलोवप करतना सन, सँड आनी सी फकत हीच गोंयची वळख नासून गोंय ही अध्यात्माची भूंय लेगीत आसा हें संवसारभरांतल्या लोकांक पटून आयलां. गोंयच्या प्राचीन पुरातन देवळांचें नूतनीकरण करतना पारंपारीक आनी सांस्कृतीक शास्त्र जपून हांगा येवपी लोकांक तरेकवार सेवा आनी सुविधा आतां उपलब्ध आसात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. यहाँ की संस्कृति जुड़ी, जैसे कि बताया कि यहाँ का कोंकणी लैंग्वेज भी है, मराठी लैंग्वेज भी है. यहाँ के कितने सारे संस्कृति के गीत कोंकणी में रचाए हुए हैं. आज भी यहाँ के दोनों धर्मों में, चाहे वो हिंदू हो या कैथलिक हो, कैथलिक की संस्कृति भी उसी तरह से रची थी कि वो मिलती जुलती यानी जो हिंदू धर्म से है. क्योंकि आप सभी को पता है जिस तरह से यहाँ के पूरे, मैं संस्कृति के ऊपर बोलते हुए कहूँगा क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. जिस तरह से बाकी राज्यों में हिंदू, मुस्लिम, कैथलिक में सभी जगह पे यहाँ पे झगड़े होते रहते हैं. कभी दिवाली में ये हुआ, गणपति पूजन में वो हुआ, उनके ईद में वो हुआ, वहाँ पे पटाखे लगाए, इसके घर में उसने पत्थर मारा. आपको कभी भी गोवा में किसी तरह के यानी किसी जात और धर्म के बीच में कभी भी झगड़ा
नहीं दिखाई देगा. That is also भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी 2027च्या विधानसभा वेंचणुके आदी गोंय सरकारान रिती आशिल्ली 22,000 पदां भरपाची शक्यताय उक्तायली. आयज पत्रकारांकडे उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांका जादूगर अशी उपाधी दितना भाजप 2027 लेगीत गोंयांत भोवमत जोडटले असो विश्वास मंत्री राणे हांणी उक्तायलो. 22,000 नोकऱ्यो सरकारान हांव बी सरकारान आशिल्लो इतले वर्सां म्हाजो मुख्यमंत्री करतलो म्हाका खात्री आहे. डॉ. प्रमोद सावंताक बी भुरग्यांची काळजी आहा. आयज आमचे मतदारसंघ न्हू 40 मतदारसंघान लोकांक दिसता की जॉब जाय, सरकारी नोकऱ्याचो जॉबचो क्रेज गोंयान आहा. पूण कितें आहा की मुख्यमंत्री ते योग्य तरेन ते करतले. पूण हांव म्हाजें मत कितें आहा, भारतीय जनता पार्टीत ते करूं शकतले आनी खंयचीच पार्टी ते करूं शकना. 4-5 महिने उरले असेंब्ली इलेक्शनाक. सो इट विल बिफोर दॅट मुख्यमंत्री मॅजिशियन आहा तो करतलो. आनी मेन म्हणजे कितें म्हाजो पूर्णपणे काम जे चल्लां आयज तुमी मिटिंग्स पळयता ती भारतीय जनता पार्टी स्ट्रॉंग करपाक, फक्त 70 भायर बी वचून स्ट्रॉंग करपाक जे विरोधी पार्टी आहा थंय वचपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की आमी एक टीम आहा, आमचें कितें मत आहा, लोकांची एस्पिरेशन. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पर्वरे आयोजित मोशन एज्युकेशनच्या गोंय केंद्राचे उक्तावण केले. ह्या केंद्राचे मुखेल ध्येय स्पर्धात्मक परीक्षे खातीर तशेंच उच्च शिक्षणा खातीर विद्यार्थ्यांक दर्जेदार मार्गदर्शन दिवप आसा. कार्यावळींत उलोवप करतना ह्या प्रशिक्षण संस्थानाक राज्यान येवकार दितना फुडाराक अभियांत्रिकी, वैजकीय तशेंच हेर स्पर्धात्मक परीक्षांची तयारी करपा खातीर गोंयच्या विद्यार्थ्यांक गोंया भायर वचपाची आतां गरज पडची ना अशी खोस उक्तायली. Education Goa Center, and I congratulate the Motion Education and Excellence Academy for bringing these initiatives to Goa. I'm happy to know that the Motion Education is one of the country's recognized institutions for the competitive exam preparation, has chosen the Goa for its expansion. This is the quota's first leading coaching institutions and center in Goa in a major way. That itself says something positive about the potential people to say in our state. The students preparing for the foundation program, Olympiads, board examination, engineering and medical entrance examination can now receive the support under one. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मराठी शिक्षण संस्कृती मंडळाच्या भांगरा महोत्सवी वर्स कार्यावळींत वांटो घेवन पर्वरेच्या नव्या मराठा भवन संकुलाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार तांचे सयत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दाखोवन दिल्ल्या विकसीत भारत 2047चे ध्येय साकारपाक मुखेल योगदान हे आमच्या विद्यार्थ्यांचे आसतले आनी हेच विद्यार्थी त्या विकसीत भारताचे मुखेल भागीदार लेगीत थारतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. इन फ्युचर पळयता की आमी जाका म्हणटा की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी एक विकसीत भारत 2047चे स्वप्न पळयतात आणि तितून कॉन्ट्रिब्युटर्स कोण आसतले, इन्व्हेस्टर्स कोण आसतले, तर हे फ्युचरिस्टीक स्टुडंट आसतले. दे विल बी द कॉन्ट्रिब्युटर्स फॉर दीस विकसीत भारत 2047 आणि इन फ्युचर दे विल बी द बेनिफिशियर्स ऑल्सो ऑफ दीस विकसीत भारत. आज जर पळयता आसत रिसर्चर्स, इनोव्हेटर्स, स्टार्टर्स कोण आसा जाल्यार हेच भुरगे आसत जे आज आमकां वेगवेगळ्या हातूंतल्यान पळयता आसतना दिसता. आमी म्हणटा की एड्युकेशन गोंयांतलें बदलत आसा आनी तें सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. एज अ चीफ मिनिस्टर आज 3 प्रोग्रामाचें हांवें इनॉग्रेशन केलें. एक विथ एन शॅकेथॉन 2026 which I have inaugurated at a बागा बीच कलंगूट हांगासर. बागा बिचाचेर इनॉग्रेट करता आसतना थंयसर कोण आशिल्ले. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. Do you ever wish to explore a part of Goa away from the beaches, centered in the countryside of the state? If yes,